2025 परत आम्ही रिप्रेझेंटेशन सरकाराक दिले. सगळे आमचे मुख्यमंत्री किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळ्यांक दिले. मागीर तितूनय परत तीच मागणी केली. मागीर त्याच्या उपरांत 14 तारखेक 14/10 ऑक्टोबराच्या 14 तारखेक बोडगिनी व्हडली मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक सगळे आमचे वाहतूकदार उपस्थित जाल्ले आनी त्यान मदीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्लें. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलेलें की हे गोश्टी आधार कार्ड लिव्हन लायसन हे बंद जावपाक जाय तुमच्या वाहतूक धंद्याचें रक्षण करपाक. तेका लागून हांवें सगळ्यांक सांगलें की आमी आंदोलन करच्यो न्हू. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सहमती दाखयल्या की ऑर्डर काडून आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक. तेन्ना आंदोलन करच्यो न्हू, बऱ्यापणान जी गोश्ट जाता ती करून घेवया म्हणून. त्या प्रमाणे 14/10 जाल्या उपरांत परत 17/10 तारखेक आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें. परत 6/11 तारखेक एडीटी हेडक्वॉर्टर्स पळय आहा तेका ग्रांट लेटरां दिवची पडटा गाडयो रजिस्टर करच्या आदी म्हणजे परमिटाक. ती ग्रांट लेटरां दिवची म्हणून परत एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. परत 6/11 दिसा परत एक सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी 21/11 आनीक परत डिलरांचे पावर काडपाक डिटेल पळय जे कितें जाय कायद्याचो कसो भंग जाता ते सगळे घालून ते परत एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. परत 21/11 दिसा एक परत डायरेक्टरान ऑफिस ऑर्डर काडली. सरकारा कडेन आमी रेगुलरली फॉलोअप करपाचें पळय धरलें तेन्ना 21/11 एक ऑफिस ऑर्डर काडली आनी तितून एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करप हेचेर खंय तरी माघार घेतली गेली. पूण आमी रावोंक ना. मागीर 27 तारखेक सीएमा वांगडा परत मिटींग जाली. ते मिटिंगेन परत विशय मांडलो. मागीर 4 तारखेक कोऑर्डिनेशन कमिटीची बसवाल्यांची मिटींग जाल्या तेन्ना मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक डायरेक्शन दिलें की तूं इमिजिएटली ती ऑर्डर काड म्हणून. तरी तेणी काडली ना. 15 तारखेक असेंब्ली चालू आसतना सीएमान परत एकदां ताका फोन सांगले थंयसर की तूं ती इमिजिएटली ऑर्डर काड. तरी तो काडिनासलो. मागीर 16 तारखेक मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान परत फोन असेंब्लीन सांगले तरी ऑर्डर काडिना. मागीर 24 तारखेक हांगासर म्हाजेचो एटॅक जावपाचो तो प्रकार जालो तेन्ना आमी सांचेच मुख्यमंत्र्याक मेवळे. मुख्यमंत्र्याक परत रविंद्र भवनान सगळो विशय समजून सांगलो. तेच्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलो 2 दिसान मिटींग घेता. मंगळार बुधवाराक परत मिटींग घेवंक ना. बेरेस्ताराक मुख्यमंत्र्याक मेवळे. परत मुख्यमंत्र्यान सोमाराक मिटींग दवरता म्हणून सांगली. आनी सोमाराक जी मिटींग जाली ताका आमी कंडिशन घातलेलें कितें की हो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका फुड्यान हाड म्हणून. तेज्या मनान कितें आहा तें आमकां कळोनी म्हणून. आनी बाकीचे जे अधिकारी आहा पळय सगळे तांकांय आपय की तांच्या मनान कितें आहा तें कळोनी. आनी त्या प्रमाणे 2 तारखेक मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक घेवन जेन्ना पळय जी मिटींग घेतली तितून तेणी आपले सगळे वेगवेगळे कायदेशीर तेचे पानां पत्ते पळय जे आहा ते उघड केले की खंयच्याच परिस्थितीन ताच्या मनान नासली ऑर्डर काडपाची. पूण आमी ताका ठामपणान विरोध करून कायदेशीरपणान सगळे मांडले थंयसर मुख्यमंत्र्या कडेन. 2 तारखेक जी मिटींग जाल्या त्या मिटींगेन थंयसर मांडल्या उपरांत ताका खंय तरी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तूं ते इमिजिएटली ऑर्डर काडपाक जाय. आमकां गोंयकारांक सगळ्या गोंयचे जे वेवसायीक आहा हेंचें प्रोटेक्शन आमकां करपाक जाय. त्या प्रमाणे ती ऑर्डर आयज म्हणजे इतिहासान खंय एक सारकी गोंयकारपण आमी राखपाक जाय म्हणटा. आयज गोंयचे वेवसायिकांचें रक्षण करपाक एक ती ऑफिस ऑर्डर आयज येयल्ली आसा. म्हणजे एफिडेविटाचेर गाडयो रजिस्टर करप ना, लिव्हन लायसन्साचेर आनी आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करप ना. हो एक धाडसी निर्णय मुख्यमंत्र्यान सारके आमकां सपोर्ट दिवपाक सगळ्या हो निर्णय घेतलेलो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान सगळे पटोवन सांगल्या उपरांत ठामपणान ही फायल बील जाता तितले बेगीन क्लियर करून आयज 7 दीस जाता आमकां 2 तारखेक एश्युरन्स दिल्लो की फुडलो सोमार पर्यंत ऑर्डर दिता. त्या प्रमाण ते आयज आमच्या हातीन पडलेली आसा. मुख्यमंत्र्याचे आमी आभार मानता आनी मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की तेणी बाकीचे जे विशय आहा आयज आमचे सगळे वाहतूकदार हांगासर आहा प्रत्येकाचे आयज कितें कितें प्रलंबीत विशय आहा ते आमी फुडें मांडटले. तेन्ना हो जो डायरेक्टर आहा हेचेर आमी कारवाय करपाक मागतलेच. कित्याक पयर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतना काही गोश्टी बद्दल हेणी मुख्यमंत्र्याक टोटल मिसगायड केल्लो आसा. पूण त्या दिसा कितें आहा हे बाकीच्या विशयाचे आमकां म्हत्व नासलें. बाकीचे विशय जे आहा हे म्हत्वाचे नासले. त्या दिसा आमकां ह्या फक्त ऑर्डरीचेर डिस्कशन जालें की काडटा काय ना पळय ती. आनी त्या प्रमाणे तो ऑर्डरीचो विशय निकाली येयल्लो आसा. आतां आमचो फुडलो म्हत्वाचे विशय पळय आहा ते एक एक घेवन आमी फुडें वयतले. लास्टाक उलयतना एकूच सांगता की फुडें जे पळय आतां कितें घडटलें पळय तेन्ना हांव इशारो दिता वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांक की फुडें जें घडटलें की ताका एकूच 2 लायनी सांगता. प्रमोद सावंत तुझसे बैर नहीं
अभिषेक परिमल तेरी खैर नाही इतलेंच आयज सांगपाक सोदता. प्रमोद सावंत तुझे बेर नाही, अभिषेक परिमल तेरी खैर नाही हे तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाचें सगळ्या वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी. आनी फुडें जी कितें पळय पावलां उखलतले ती सगळे आमी जॉयंटली फुडें कितें घडपाक जाय तें जातलें. तेन्ना मागता की म्हाजे विचार कितें आहा ते मांडून जाल्यार बाकीचे आमचे उलोवपी आहा तांकां मागता की तेंच्यांनी सुदीप भाई, आता ही जी ऑर्डर काडल्या पळय ती नव्यान लीज आनी लायसन पळय दिवचे न्हू म्हणून, पूण जे पयलीं आतां चलताले पळय तेचेर कशें केलें, ते स्टॉप जातले, तेचेर एक्शन जातली. 4 दिसां पयलीं हांवें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसा सकयल प्रेस घेतल्या. आतां म्हापश्या हांवें 44 बसीच्यो लीज आनी लायसन्साचेर पळय रजिस्टर आहा त्यो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक लायल्या भायल्या राज्यान, कळ्ळें न्हू. आनी तश्योच बाकीचे 300 बसी 304 बसी आहा टोटल बसी. आतां बाकीचे आमकां सगळे काडचे पडटले, म्हणजे बाकीच्यो गाडयो टॅक्सी बिक्सी हेचेर अभ्यास करचो पडटलो डिटेलान. पूण सद्या बसीचो आंकडो पळय आहा 304 आहा. इंटरस्टेट बसी म्हणजे गोवा मुंबय, गोवा आमचे बेंगलोर बी चलता पळय ते बाकीचे गोवा मेंगलोर सगळ्यो 304 बसी आहा. आनी 304 बसीचे सगळे डिटेल आमचे कडेन आसा. 44 ज्यो आसा पळय त्यो दिल्या ऑलरेडी. आनी बाकीच्या ऑफिसांनी पळय ज्यो रजिस्टर आहा हे आतां आमी हांगा पळयताले वास्को ऑफिसान आहा, फोंडा ऑफिसान आहा, अशे मडगांव ऑफिसान आहा. सगळ्यो कडल्यो डिटेल काडप चालू आसा. त्यो त्या ऑफिसांक आमी रिप्रेझेंटेशनां दितले आनी 8 ते 10 दिसां भितर त्यो बसी सगळ्यो भायल्या राज्यान ट्रान्सफर जावपाक जाय. कित्याक हांगा कोट्यांनी पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान हिशोब सांगला कोट्यांनी रेव्हेन्यू राज्याक आयज लॉस जाता. आनी हेचेर डिटेल कितें पळय सगळें आहा पळय तो आतां एक्सक्लुझिवली तो मुद्दो आमचो आसतलो, कळ्ळें न्हू. डिटेल सगळो मुद्दो घेवन आमी तो मुख्यमंत्र्या पर्यंत मांडटले विशय. येस, आयज जी ऑर्डर दिल्ली आसा पळय ती ऑर्डर काडलेली आसा की बाबा लीव लायसनाचेर आनी परमिटां दिवची ना म्हणून हेच्या फुडें कमर्शियल व्हेकल आहा तितल्यांकूय. तर आमी म्हणटा कितें ती ऑर्डर काडल्या पळय तिचें पालन करपाची जबाबदारी आतां त्या ऑफिसान जे RTO ऑफिसर आहा पळय तेंची आसा. तेंच्यांनी तेजें काटोक म्हणजे कशें आसा पळय जी पळय आसा ना म्हटल्यार ना, फाटल्यानच्यान मागीर कितेंय घेवन बीन करपाचें तें आनी भानगडीक पडनाका तुमी. बाईन सांगलां की आतां तुमकां एक शिटकावणी दिल्या लास्ट हिंदीन सांगलां तें सगल्यांक पुरेपूर जाल्लें आसा की फाल्यां तुमी ऑर्डर काडली आनी तेच्या फाटल्यान जर घेवन तुमी जर भानगडी करीत जाल्यार आमी आतां थोडेच उबे रावल्या, हेच्या पेक्षा चड लोक उबे रावतले. कितें घेवन म्हणजे तुमकां खबर आसतलें RTOन कशें जाता, आतां कशें जातालें, आतां CMाक खबरूच नासतालें अशें जातालें. अरे आतां तुमकां सांगलें न्हू हांवें एक बस रजिस्टर करपाक 1.5 लाख किंमत आसली, 1.5 लाख. आनी तुमकां हांवें सांगलें हांगासर सतीश म्हणून एक एजंट आहा, क्लियर कट 1.5 लाख घेवप आनी एक बस रजिस्टर करप हो सगळो आर्थीक वेव्हार आसलो. CMा कडेन आमी पयर 2 तारखेक मिटींग जाल्या पळय तेन्ना तेंच्या फुड्यान सगळें मांडलेलें आहा विशय कितें, आनीक तितून कांयच लिपोवपाचें ना. तेन्ना हे पळय जें आसा पळय आतां पळय येयला सांगलेल्या प्रमाणे ते ऑर्डरीचे आतां जेन्ना तांकां लिखीत येयला पळय तेन्ना फुडें ती बरे भाशेन इम्प्लिमेंट जातली हे आमची आशा आहा. आनी जर अशे प्रकार तर घडात परत आतां फुडें बरोवन दिवनूय जाल्यार सस्पेन्शन न्हू सोमतें टर्मिनेशन बी मागचें पडटलें ऑफिसरांचें. कित्याक तर आनीक कांय दिसान हांव आयजूच सगळ्यो गोश्टी सांगिना, हांवें फक्त 2 लायनी लास्टाच्यो कितें सांगपाक जाय तें सांगल्या. हो मुद्दो इतल्यान शांत जावचो ना, हो मुद्दो फुडें वचत रावतलो आनी हितून कोणाचो बळी वयतलो पळय खंयच्या अधिकाऱ्याचो आनी कितें पळय ते येणाऱ्या काळान सगळ्यांक कळटलें. येस. आता तुम्ही जो उल्लेख केलो पळय जो कोण सतीश म्हणून आसा एजंट त्याच्या बाबतीत कितें कारवाईची मागणी केल्या मुख्यमंत्र्याकडे पळय आतां तुमकां कशें सांगता जेन्ना पयर म्हाका मेळ्ळो तो पळय जेन्ना ह्या बसीचो इन्सिडंट जालो तेन्ना सगळ्यान पयलीं तुमकां तेंच सांगपाक सोदता की म्हाजी जो पळय एटॅक जाल्लो त्या प्रकरणान बस आयज पर्यंत आमी ती पुलीस स्टेशनार उबी करून दवरल्या थंय. अशी हिम्मत दाखोवंक जाय. आमचे सगळे लिडर आहा तांकां तेंच सांगता की सगळे नेतृत्व करता प्रत्येक हेचे एसोसिएशनाचे अशी हिम्मत धरपाक जाय. हांवें ठरयलेलें तेन्ना पळय RTOन संगनमत करून क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करून त्या ओनरा वांगडा बस 11,000 फक्त सोडयल्ली. पूण वयल्या कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वचून स्टे हाडून आयज पर्यंत ती थंय दवरल्या. आनी कालच्या प्रेसान हांवें सांगलेलें प्रेस घेताली त्याच जाग्यार घेतलो म्हणून. आतां ते वता म्हूण तुमच्या रिक्वेस्टाक आमी हांगासर घेतल्या आनी ती बस हांगासर आहा वचून हांगासून एक फोटो सुद्दां हांवें त्या बसी कडेन मारतले थंयसर लोकांक कळपाक लागून. म्हणटकूच ज्यो पळय गोश्टी पळय आहा पळय ह्यो बेकायदेशीरपणान पळय ज्यो चलता हेका खंयच थारो नाचचो ना. आनी तो तांणी सांगला त्या प्रमाणे ते सतीश पळय जो कोण एजंट आहा जो म्हाका मेळ्ळो तेकाय हांवें क्लियर सांगला की तूं गोंयकारपण राख म्हणून ह्या भायल्यांक हाडून हांगासर हाडटा ते हाडटा वरसून त्या ऑफिसरांक सगळ्या लाचार करता पयशे दिवन आनी प्लस कित्याक गोंयकारांचो धंदो बुडयता.
ताका हांवें सगळी परिस्थिती कितें सांगपाक जाय ती सांगल्या. आयज आमी जर बॉम्बे बसीचे उलयत न्हू जाल्यार फक्त 4 पात्रां उरल्या, 4 पात्रां गोंयान. एक नॅशनल, मागीर ते मनीस म्हणून चलता त्यो बसी, मागीर आमचो ते नॅशनल एक, मनीस एक, आनी पावलूच्यो 2 आतां तो बाबडो मारियो एक्सपायर्ड जालो पूण तेच्यो 2 बसी नव्यो तेच्या भाच्यान हाडल्या त्यो चलता. आनी अशा तरेन फक्त आनी जॉली एक मडगांव, हे 4 ऑपरेटर उरल्या आदले म्हणटा पळय ते. नाल्यार आख्खे 50 बसीच्यो पळय हांगारसून सुट्टाले आमी पळयताले पयलीं. सगळे काबार जाले कित्याक ह्या ऑपरेटरांक लागून. म्हाका पयर एका ऑपरेटरान फोंडेच्या हे केले, फोन केलो, तेणी 2 बसी हाडलेल्यो बॉम्बेला आनी हेंच्यांनी एक कोट करून ताका कश्यो चलोवंक दिवंक ना. शेवटी ताका त्यो आतां तांकां दिवच्यो पडल्या, भायल्या लोकांक दिवच्यो पडल्या. ते ऑपरेट करून ताका म्हयन्याक कितें ते दिता. अशी परिस्थिती हांगासर येयल्ली आहा. तुमी आतां इतक्या जाणांक अरेस्ट केलें, कितें जालें तें प्रकरण करपाक? पळय पुलीस स्टेशनाच्या दारान बसपाचो प्रश्नच ना. तांकां इमिजिएटली 4 जाणांक ते दिसा अरेस्ट केल्ले. ती बेलेबल सेक्शनां आहली, कळ्ळें न्हू. अनलॉफूल एसेंब्ली, रॉंगफुली रिस्ट्रेट आनी कॉमन इंटेंशन, ही बेलेबल सेक्शनां. म्हाजें खंयच इंटेंशन नासलें. पुलिसांनी आपलें काम ते दिसा केलां. म्हाका फक्त म्हत्व कितें आहलें, म्हाज्या जिवाक कितें जालां तें म्हत्वाचें नासलें, पुणून आमकां ही ऑर्डर म्हत्वाची आहली. म्हणून आमी इमिजिएटली उठून सांखळे गेले, मुख्यमंत्र्याक मेवळे आनी मुख्यमंत्र्या कडसून एश्युरन्स घेवन ही फुडली पावलां उखलून आयज आमकां ती ऑर्डर हातीन मेळटा. सगळ्यांनी आतां सुदीप बाईन जे कितें सांगपाक जाय आसलें रितसर सांगलां, बट म्हाका एकूच नमूद करपाक जाय तितून जे डायरेक्टर जे गोंयान येतात, जे ISS ऑफिसर आसता तांकां गोंयचें कांयच खबर आसना. जेन्ना खबर आसना, लोक सांगता खबर आसना म्हणून, पूण तांकां जाय तें कितें खबर आसता. कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंट घेता आनी डिपार्टमेंटान ते रावता, त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां कितें ना हें समजपाक तांकां चड दीस लागना. थोड्याशा टायमान तांकां सगळें कळटा. बट म्हाका एक हांगासर दिसता की जशें भाईन सांगलां तशें की CMA पर्यंत गजाली पावना. ज्यो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान घडटा पळय त्यो CMA पर्यंत पावना दिसता. म्हणून ह्यो गजाली जाता. आयज ज्यो भायल्यो बसीस ज्यो आसा ज्यो गोंयान रजिस्टर जाता 1.5 लाख घेवन, 1.5 लाख वयता खंय? ते स्टेटीक समज प्रॉफीट ना जाल्यार जाय कित्याक ते खातीर जशें कॅन्सलेशनाक घातला आनी कॅन्सलेशन म्हणून सांगलां जशें 44 या 45 बसीस त्यो जावपाक जाय. दुसरी गजाल की जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसा ताका तुरंत, जसो निखील देसायाक हांगाच्यान काडून उडोवपाक आमी सांगिल्लो आनी निखील देसायाक तुरंत काडलेलो त्या टायमार, तसोच हो जो डायरेक्टर आसा ताका काडपाक जाय हांगासलो आनी ताका काडपा खातीर आमचो प्रयत्न हो आसतलोच. कित्याक जो मनीस गोंया खातीर जर काम करना आनी गोंयकारा खातीर काम करना, जो मनीस आपल्या भायल्या खातीर काम करता तो गोंयान जाय कित्याक? ह्या गजाली खातीरूच CMA कडेन अशीच एक मिटींग करूनय, म्हाका दिसता बाई मिटींग करूनय सांगून जो डायरेक्टर आहा त्या डायरेक्टराक हांगाच्यान काडून उडोवन गोंयकार एक डायरेक्टर हांगा दवरचो अशी म्हाजी मागणी आसा. देव बरें करूं. जे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी खरेंच आयज सामान्य मनीस जे आयज ह्या वेवसायान आसा, बिजनस करता, ट्रान्सपोर्टेशन करता, आनी कितें बसीस आसा जावं टॅक्सीन आसा, ट्रकाच्या बिजनसान आसा, तांकां खरोच न्याय दिल्ल्या सारको आसा. आनी जशें सुदीप भाईन सांगलें तशेंच जशे बशी हे भायल्या राज्यांतले लोक येवन हांगा लिव्ह एन लायसनाचेर आपली रजिस्ट्रेशन करून हे असो बिजनस चलता, हो बंद जावपा खातीर ते आमी सगळे बरोबर आसा. सेम तशेंच टॅक्सींचे बाबतींत तेच आसा. इवन आयज आमच्या ट्रकांच्या बाबतींत तेच आसा. जायत्या टायमार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, जायत्या टायमार आमी CM सराकूय मेळ्ळे आनी हो विशय मांडलेलो आसा. म्हाका आयज अशें दिसून येता की खंय तरी जे आयज जे सामान्य मनीस जो आयज बिजनस करता आनी तांकां जो त्रास जाता तो आयज CMA पर्यंत जे आमचे अधिकारी आसात ते सुद्दां कितें बाबा वेवस्थीत तांकां गायड करिना, की तांकां सांगिनात की बाबा हेंचो कितें इश्यू आसा तो. हे सगळे भितरल्या भितर कितें भानगडी जाता ते आमकां खबर ना. जेन्ना आमी सरा कडेन वयता तेन्ना आमी तांकां वेवस्थीतपणे सांगता, एक्सप्लेन करता, सर अशें न्हू अशें म्हणून. तेन्ना हे खंय तरी आयज तेजो रिजल्ट हो आमकां मेळ्ळो आसा. तो हांव सगळ्यां कडेन मागता, हे आमचे सगळे स्टेक होल्डर हांगा आसा ट्रान्सपोर्टर, तेंच्या कडेन सगळ्यांक तांकांय थँक्यू म्हणटा, कारण सगळे आयज आमी एकजुटीन एका बरोबर रावले तर काही फुडची आमी वाटचाल आसा ती आमी बऱ्या रितीन फुडें व्हरूंक शकता. आमचो बिजनस आमी आमच्या कडेन वेवस्थीतपणे सांबाळून दवरूं शकता. तसोच फुडल्या पिळगेकूय तो आमचो बिजनस रावतलो अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणशीत जाल्यार आयज प्रत्येक वेवसायान अशें जालां की
जो भायलो पर राज्यांतल्यान म्हणजे कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांत कितलेशेच गाडयो चलता. आमी अशे सरळ दाखोवन दिल्ले आसा 2-2, 3-3 वर्सां गाडयांक हें ना फिटनस ना तशे गाडयो आज रस्त्यार धांवता. आमी दाखोवन दिल्या तेचेर म्हाका दिसता जाय त्या पद्दतीन एक्शन जायना. ती एक्शन जावपा खातीर हेच्या फुडें ह्या इतल्या हेचेर आमी स्टॉप ना. हे जे कोणा ऑलरेडी लिव्ह एन लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर केल्ले आसा पळय तेंच्या फूल अगेन आसलें तेंची परमिटां कॅन्सल जावपाक जाय अशें आमी फुडें सरकाराक मागयलें. खंयचे डिपार्टमेंट आपली जिम्मेदारी सारकी घेयना आतां त्याचं तुम्ही जेन्ना मेवलेले पळय तार सराक तेन्ना तुम्ही दाखयले. डिपार्टमेंट आतां हे सगळेच आसा न्हू. डिपार्टमेंटान बसल्या सगळे अधिकारी जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात ते सगळे रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी. त्यांच्या हाती खाला हे जाता हे. कित्याक पुलीस धुकलता आरटीओ धुकलता पुलीस ट्रान्सपोर्ट म्हणून तेच सांगता न्ही जेन्ना आमी फुडें खंय तरी वयता जेन्ना सीएमा पर्यंत आमी वयता तेंच्या पर्यंत आमी जे कितें सांगता पळय ते तांकां कळना. कित्याक कळना हांच्यान तांकां जो रिपोर्ट मेळपाक जायो ज्या पद्दतीन दिवपाक जायो त्या पद्दतीन तो पावना. म्हणून तांकांय कळना की आमचो इशू कितें आसा आमचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.